नमस्कार. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा आनी ताजो आज निमाणो दीस, चवथो दीस, आनी ताजोच रिव्यू, ताजो एक आढावा घेवपाक आमी तीग जाण हांगा बशिल्ले आहात. हांव तुमची वळख करून दितां. प्रकाश बाब कामत, ज्येश्ठ पत्रकार, विशेषतः आर्थीक विशयाचेर ते सातत्यान ताणें बरयलां. आमचे बरोबर नीरज नायक, जे स्वता डिजिटलाचे एक प्रमुख संपादक आनीक गोंयच्या घडणुकांचेर बारीक नजर तांची आसता. प्रकाश बाब, आज जे पळय म्हत्वाच्यो गजाली, आज शुक्रार म्हणटकीर प्रायवेट मेंबर्स बील, तातूंत भितर क्वेश्चन ओवर तर आसताच, कॉलिंग अटेन्शन आसताच, पूण मागीर प्रायवेट मेंबर्स बिलूय आसता. सो आमी क्रमान या क्वेश्चन ओवराक आज प्रोग्रेसीव जो फ्रंट आहा ताचेर बंदी घालपाचो प्रश्न आयलो, कुंकळे इंडस्ट्रीच्या संदर्भात आयलो, अशे कांय प्रश्न. जाता कितें जाणा, हांवें एक ह्या वेळेर नोंद केलें तें अशें की दर दिसा स्टार्ड क्वेश्चन जवळ 72 येताले आनी तातूंत एवरेज 4 प्रश्नांचेर चर्चा जाताली. सो आमी तुवें आनी हांवें कवर केलां विधानसभा. हांव खूबदां अशें पळयलां की 12 पर्यंत क्वेश्चन येताले. सो एटलिस्ट म्हणजे 70तले 12 प्रश्न येवप हो एक वायड रेंज, वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा, वेगवेगळ्या मंत्र्याक उलोवपाची संदी, विरोधी सदस्यांक उलोवपाची संदी, ती संदी ह्या वेळ जाली ना. पण फक्त 4 प्रश्न येवप. हाचें कारण कितें मेन म्हणजे सेशन हे इतले 4 दिसांचे ल्हान. मागीर दर दिसाक सादारण एक 10-12 प्रश्न जर आयले, खूब जाणां आमदारांक हें आसता की म्हाका आज न्ही फाल्यां म्हाका चान्स मेळटलो म्हज्या प्रश्नाचे निमित्यान. हांगा कितें जालां तें जायना. म्हणटकच विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर प्रत्येक आमदार आपलं जें कितें आडावन उरलां, कित्याक तांणी प्रश्न घाल्ले आसतात ते घेवनात ह्या हातूंत सर्तींत लॉटरीच्या. सो जाता कितें, निमित्त कोणी एकट्यान विचारले निमित्त मेळून एक प्रश्न तुमी तर पळोवशात जाल्यार 4-4, 5-5 आमदाराचे टेक केल्ले आसता. सो ते निमित्यान एकदांचे आमी विचारून घेवया. तांकांय आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक मेसेज पावोवपाचें आसता, आमी अलर्ट रावल्यार तुमचे प्रश्न मांडटा म्हणून. हातूंत हे थोडे प्रश्न येवपाक लागले, खुबूच थोडे. 4 म्हणजे खुबूच थोडे विशय जालो. बरोबर. टुरिजमाचेर खरें म्हळ्यार वायट चर्चा जावपाक जाय. आज क्वेश्चन ओवराचो प्रश्न आयलो की शॅक्स, वॉटर स्पोर्ट्स हे सद्या वादाचे विशय न्ही. नीरज लक्ष येत न्ही, शॅक्स हे कितें तेंपार फक्त सिजनल आसताले. तेय बी सुरवातीक शॅक्साक मान्यता दिता तेन्ना थंय भितर अन्न शिजोवपाक जायना, अशे तरेचें बंधन आशिल्लें. टॉयलेट आसपाक जायना, तांणी कोयराची स्वता विल्हेवाट लावपाक जाय. हालीं तें कोण ताची विचारूच करना. ती आतां हॉटेलांच जाल्यात सारकी. आनीक पावसाच्या पयलीं ती काडटाले आशिल्लें तशें. दर्याची वेळ परत नितळ करून दवरप ही एक कर्तव्य आसतालें. आतां ते वर्सभर शॅक्साक तांकां आनी कितें खर्च काय म्हणटात ते. हे खरें CRZ म्हणून जो कन्सेप्ट आसा किंवा कोस्टल एरिया सांबाळपाची, मोठें बांदकाम न जावन आनी ते सांबाळ करपाचो पळय, ताजे दृश्टीन हें बरें घडना. कित्याक ती खरेंच सिजनल आसूं जाय. तातूंत सिजनल विशय चलपाक जाय आशिल्लो. फक्त सिजनल न्ही, तर इवन इट इज सपोज टू बी टेम्पररी स्ट्रक्चर. टेम्पररी. आतां जालें कितें, हळू हळू ते परमनंट जावपाक लागल्या. आनी दर्या देगे वयली सगळी वाट लागल्या. लोक हळू हळू करून दर्या कडेन पावपाक लागल्या. गेल्ले 2 वर्सां पयलीं हांव एकदां गेल्लो 25 डिसेंबराक आनी तरी थंय उदक भरती येवन सगळें शेकांनी भरिल्लें. सो अशी परिस्थिती जाल्या की सगळे बॅड्स आतां सगळ्यो हाचेर दर्याचेर पावपाक लागल्या. हांवें एक स्टडी केल्ली. शॅक्स न्ही, शॅक्स हे टेम्पररी, कळ्ळें तुका, लाकडाचे पासून कोणे वापरून तें करप. जाता कितें की थंय आतां सबंद फ्लोरींग पळय न्ही, हें आतां सिमेंट, ताचें कंट्रोलूच ना कोणाचो एक्चुअली. जो ऑथॉरिटी आसा सगळ्यांक खबर आहा हें चल्लां म्हणून. ना आत्तां जो म्हणटालो क्वेश्चन आवराचो एक इशू, कारण इशू तो कितें जालो पयलो हायकोर्टान सांगलो, कलंगूट एरियेंतली सगळीं शॅक्स ही बेकायदेशीर, अशेंच जातलें माणे ताळे मारत ताका. अशेंच जातलें हें म्हणे एक्झॅक्टली मायनिंगा भशेन जाल्या पळय तशीच परिस्थिती फाल्यां टुरिजमाची जातली. एक्झॅक्टली. परत हांव त्या क्वेश्चन ओवरा कडेन येता. क्वेश्चन ओवर आतां जे 4 वा 3 प्रश्न येता म्हणटा पळय, ताका आनी एक कारण आसा. एक म्हणजे ओपोजिशना भितर कॉर्डिनेशन ना. एक्चुअली कितें आसा, सगळ्यांनी आसा कितले 7 एक्झॅक्टली कॉर्डिनेशन. दुसरी गोश्ट कितें जाता की दुसरी म्हणजे तांकां ट्रेन करपाक जाय पॉयंटेड क्वेश्चन विचारपा खातीर. ते खूब ते एलोबरेट करपाक वता आनी खूब टायम वेस्ट करता. सो ताचे खातीर एक क्वेश्चन 15-15 मिनटां चलता, 20-20 मिनटां चलता. तातूंत भितर 4 दिसां भितर 2 दीस ते एलोबरेट कित्याक करता सांगता. तांकां सरकाराक धारेक धरप, सरकाराची टिका करपाची ती एक संद अशें ते मानतात. ताका लागून एक प्रश्न विचारलो न्ही, तो उपप्रश्न विचारचे पयलीं ते बरे पालढाळ लायतात आनी सरकाराचे टिका 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 टिका. तातूंतल्यान जाता कितें, तातूंतल्यान कमी प्रश्न येता मागीर आनी सरकाराचे पावता. दुसरी गोश्ट म्हणजे
दुसरो सडनली न्ही होच विशय आतां तुवें सांगलो तो व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न विचारपाची पद्दत आतां एक डॉक्टर काशिनाथ जल्मी सीएमाक कसो कॉर्नर करप कोण्णीत कसो हाडप पर्रीकार कशे पद्दतीन उत्तर मेळोवपाकूच जाय हें फोकस्ड आसूं जाय ते पाल्लाळ तशें लायलें तो इस्केप जाता पण हें जावपाक ट्रेनींग जाय पण तुमी 40 लाख 60 लाख ट्रेनिंगाच्या नांवान कोणाक तरी दितात आनी प्रत्यक्षांत आमदाराक ते ट्रेनींग मेळटा कसलें हो एक प्रश्न निर्माण जाता इवन 2 दीस आमचे क्वेश्चन जातले हे जो तो प्रश्न 48 अवर्सां भितर दिना उतरां ताजेर जवळ जवळ 15 मिनटां दोनूय दीस गेली आनी आयज तो एक्चुली फायनली ते केलें पळय ते बरें जालें कारण ताजो आयज फायनली गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केलें की आमी मिस्टेक करता म्हणून आनीक आमचो काब्रालान ताका आयज सांगलां की हाजे फुडली सेशना पासून ह्याची बॉडी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस नॉट ओन्ली दॅट आतां ते म्हाका दिसता ऑनलायन दिवपाचें जापो पयलीं कितें करताले डिपार्टमेंट लेजिस्लेचर धाडटाले आनी लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट विधानसभेन तुका प्रश्न विचारतले जाल्यार 1 म्हयने पयलीं तुका मुदत आसता 1 म्हयने पयलीं तुवें प्रश्न दिवप 1 म्हयन्या नंतर सुद्दां तुमकां जापो दिवपाक जायना मागीर आमी RTI अंडर 1 म्हयनो मेळटा मरे आमकां विधानसभा कितें करता आनी व्हॉल्युमच म्हणटा इतलें व्हॉल्यूम आसा आनी तितली दाखयतात व्हडले बंडलां कितें आनी कित्या खातीर आसा तर सगळें आतां मशिनरी एक्झॅक्टली विधानसभेच्या काळान एनीवे गव्हर्मेंट ऑफिसीस कामूच करना ते दाखयतात आमकां जापो आसा असेंब्ली आसा म्हणटात पण प्रश्न असो आसा प्रकाश म्हाका तुका एक न्ही पॉयंटेड एक प्रश्न विचारपाक तूं इतले वर्सां गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन पळयलां हय जनरल तूं जर आज एक्सपर्ट्स पॉलिटिकल लिडर्स गव्हर्मेंट एकूण जे पळय काम करपी राजकीय सत्ताधारी पक्षांतले आनी ऑपोजिशनांतले हांचे कडेन तर उलयत एक गजाल येता एडमिनिस्ट्रेशनान बरे ऑफिसर ना म्हणून एक्झॅक्टली हें कितें दीस इज समथींग इतले आमी इतली खोगीर भरती करप हजारांनी लोक घेवप हें कितें न्ही ओवरऑलूच आतां पुलीस म्हणा हय पुलीस गव्हर्मेंट हांगा पॉलिटिसायजेशन इतले प्रमाणांत जाता की क्वॉलिटी सफर जाता करेक्ट बरे लोक तुमी आतां जर बरे लोक एडमिनिस्ट्रेशनां रावत ते वाजेतात बरोबर फ्रस्ट्रेट जातात ते म्हणटात सोडून गेल्ले बरे हाजें आयक ताजें आयकूं नाका हाजें आयकूं नाका हें कितें ही पयलीं अशी नाशिल्ली चंचाळ नाशिल्ली एडमिनिस्ट्रेशनाक एक धाक आसचो पडटा पर्रीकार आसतना तो धाक आसतालो खुबशे जाण म्हणटाले हो परत पर्रीकाराचें नांव घेता म्हणून पण काही गोश्टी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो आमकां कंपेर करचेच पडटले प्रकाश म्हाका आनी एक गजाल शशिकला ताई हय तें सांग धाक एडमिनिस्ट्रेशनाचेर एक वचक आशिल्लो आज तो दवरात न्ही वचक म्हणजे डिक्टेटरशीप न्ही हातून भितर कोणाची लज वता हातून भितर लज वता सरकाराची एक्झॅक्टली हातून भितर मुख्यमंत्र्याच्या प्रतिमेचेर परिणाम जाता अर्थसंकल्प जेन्ना फक्त 34% इम्प्लिमेंट जाता कोणाचेर रिफ्लेक्ट जाता हेड म्हणून तुजेर रिफ्लेक्ट जाला न्ही एक्झॅक्टली हांव एकल्या कडेन आज उलयतालो सरकारांतल्या एक जबाबदार मनशा कडेन की अर्थसंकल्प जाहीर जातकीर तो जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन करपाची वेळ येता तेन्ना ताणें एटलिस्ट आपल्याला एक 15 ऑफिसर ना हेच्या भितर काडून तांकां वेगवेगळ्यो जबाबदारी दिवच्यो आनी तांकां दिवचे टायम फ्रेम दिवं जाय एक तें जालें सरकारी नोकर जर सगळे सेवा शर्ती आनी सुटयोच घेवपाक प्रायवेटांतल्यान कांय घेवपाक तांकां अधिकार आसा घेताले पयलीं घ्या वेगवेगळे बाबा मायनींग क्षेत्रांत भितर कांय टॉप लोक आसात प्रायवेट इंडस्ट्रीन भितर टॉप लोक IT मदीं लोक आसात IT भितर हांकां सगळ्यांक घेवन तुमी कामां दिया न्ही तांकां करेक्ट सारकें सी प्रशासन जो पर्यंत अशें हें जायना तुमकां हांवें परत एकदां तें सांगता की टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्वीस हें इफेक्टिवली जर एडमिनिस्ट्रेशना हें लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जाग्यार पडटा बरोबर तें तुमी करिनात एक्ट तुमी कोनशाक मारला काडल्या आयज हो टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्विसीस हो आयज विशय आयिल्लो ताचेर बेन्झीन रेजोल्युशन घातिल्लें आनी ताचेर डिस्कशन जालें आनी ताजो आउटकम कितें आयलो आतां आपूण हें करता तें करता सांगलें जाणें एक्चुली आनी अपलोड करपा खातीर मनीस मेळना लेट जाता म्हणून आपूण आनीक मनीस घालता थंय डॉक्युमेंट्स पूण फायनली तांणी इन्स्टेड ऑफ हांकां गव्हर्मेंट सर्वंटांक एकावंटेबल धरचे परस ही हॅज एनावन्स टुडे दॅट 20 रुपीज पर ट्रान्जॅक्शन गव्हर्मेंट आतां चार्ज करतलो म्हणून आयज पर्यंत फ्री आशिल्ली
फाटल्या 2.5 वर्सां. सो वयल्यान हो लोकांक खार लोकांक आनी penalty. बुरदण वेळ जावप काम जावप ना आनी पयलूच बुरदण पयलूच बजेट प्रेझेंट केलां आनी ही आतां 2 दिसांनी हो अनावन्समेंट करप हाका कांयच अर्थच ना. ही सर्वीस ही स्पीड अप जावन मेळूं जाय. लोकांचो अधिकार आसा. लोकांक स्पीड मनी दिवचें पडूं जायना, करप्शन वाडूं जायना, टायम बाउंड आनी कोण खंयचो अधिकारी हे टायम बाउंड जावपा दिना ताका होल्ड अकाउंटेबल. एक्झॅक्टली. कोणाक धरला आयज पर्यंत आतां तातूंत तरतूद आसा खंय आनी 2000 एक्टा मदीं फायन्स आशिल्ल्यो बरोबर. त्यो काडून तुमी उडयल्यो. ते म्हणटा त्यो 2000 कांय- आसा म्हणून फायन, पूण कितले जाणांक फायन दिले आयज पर्यंत? कांयच ना. Exactly. काड आनी पळय त्यो कांयच ना. नंतर मॉडिफाय केला एक्ट. जो पर्यंत तांकां फायन पडची ना आनी कितें जाता तो पर्यंत कोणूच काम सारकें करचें ना. एक्झॅक्टली. मागीर- आनी आतां बजेटान भितर सीएमान एक जाहीर केलां काम चुकार आनी हलगर्जी करपी सरकारी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जातली म्हणून. ते पूण अनावन्स आतां केल्या 6 म्हयने जाले आतां न्ही. ते 6 म्हयने पयलीं ह्या announce बजेटानूय केल्ले. आसा थोडे कट पेस्ट आहा बजेट. Exactly. प्रकाश बाब म्हाका एकलो सांगतालो कशें जाणा मरे कशे तरेचे एक्शन घेवंक शकनात. कोणाचें एक्शन घेतलें कोण होम मंत्री फोन करता, दुसरो ताजो Exactly. फोन येता, कोण ऑपोजिशनांतलो एकलो कोण तरी फोन येता, मागीर कोण तरी कोणाचो सोयरो आसता. हे अशे तरेचें गोंय ल्हान जाल्ल्याचें हे आमकां एडवर्स इफेक्ट्स Effects हे. म्हणजे सरकारी नोकरी म्हणजे एक कोणाक तरी एक कामाक लायलो, पोटाक लायलो, Exactly. तांणी आउटपूट दिवपाची गरज ना, ताची एक वेवस्था केली. अशी परिस्थिती सद्याक आसा. म्हज्या कोतान तुवें उदळ राजूबाब सुचयला पळय तें इम्पॉर्टंट. एक पूल करात टॉप ऑफिसर लेवलाचो Exactly. हय. पूल करात, तांकां फ्रेम दिया आनी तांकां सांगा तुमकां कसलेंच भितर डिस्टर्बर करनासतना आमकां हे आउटपूट जाय. न्ही हांवें आनी एक पळयलां एक एफिशियंट ऑफिसराक हांव वळखता. नॅशनल लेवलाचेर ताजें शायनींग जाता, ताका एवॉर्ड्स मेळटा सगळें, पूण तो जेन्ना कांय डिपार्टमेंटान येत न्ही तो म्हत्वाचे डिपार्टमेंटूच सोडना आनी सगळ्या मंत्र्यांक तोच जाय आसता कारण तो खंय शिकयता. हय. ह्यो पळवाटो आसात अशें केलें तुका अमकें मेळटलें म्हणटकीर अधिकारी कसले जाय तुका कारण मंत्र्यांक जो असले तरेचे पळवाटो वाटो दाखयता ते, शिकयता तशें. वाटो दाखयता. सो ते एफिशियंट ऑफिसर जाले. प्रशासन लोकाभिमुख जाय बरोबर. हा आनी हें लिडरशिपान दाखोवन दिवचें पडटा. एक्झॅक्टली. आनी इवन केन्ना केन्ना अशें आसा की ऑफिसरान जर एक्शन घेतली जाल्यार मंत्री सांगता ताका हें कर म्हणून तो. सो तेंय प्रॉब्लेम आसा. इमिजिएटली मंत्री इंटरफियर करता तो म्हणटा ताजेर एक्शन घेनाका, तो म्हाजो मनीस. एक्झॅक्टली. सो इतली भितर हें जाल्लें आसा, हांवें पॉलिटिसायज जाल्लें आसा. पळयलां मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची तशी भायर तो फंक्शनां वता थंय वता लोकां कडेन वागता ती बरी प्रतिमा दवरता तो. हय. कळ्ळें. हांवें आतां ते पर्पल फेस्ताक पळयल्लें जे डिसेबिलिटीचे बी कोणी हाडलो न्ही हांवें सांगलें अमको अमको आयला तुमकां तो आपूण जावन उठून येतालो. ह्यो सगळी ग्रेस दुसऱ्या रिस्पेक्ट दिवपाचें ताचे कडेन आसा. पण तूं जर एसर्टिवनेस एडमिनिस्ट्रेशनाक दाखोवचो ना आय एम द लिडर फॉर डिलिव्हरी टू द पीपल बरोबर. बरोबर. हें तूं जो पर्यंत दाखोवचो ना त्या लिडरशिपीक ती क्वॉलिटी तो पर्यंत हें एडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार पडचें पडचें ना. प्रकाश बाब हो विधानसभेन परफॉर्मन्स कोण कोणाचें जालें हें आमी चर्चा करया. हय. ताजे पयलीं एक 2 विशय म्हाका दिसता चर्चेक येवपाची गरज आसा. आज प्रायवेट मेंबर्स बील आशिल्लीं. ओके. तातूंत भितर 2 आयले. एक अनएम्प्लॉयमेंटाचेर चर्चा जाली हय. आनी दुसरी विधवा प्रथा ज्यो गोंयांत कांय अनिश्ट प्रथा आसात त्यो बंद करचे नजरेन कांय उपाय कांय कायदे कांय नियम गोंयांत तयार जावपाची गरज आसा. बायलांचे संघटना ह्या संदर्भात आवाज उठयतात. हय. हां आनी कांय पंचायती आमी तांकां रेस्पेद दिवं जाय. Correct. तांणी ऑलरेडी ही रिझोल्युशनाय मान्य केल्या. बरोबर. पण गोश्ट अशी आसा की एट द सेंट्रल लेवल आमच्या स्टेटीच्या हय. म्हणजे एसेंब्ली लेवलाचेर एक कायदो जावचो पडटलो की हे बाबतींत जें डिस्क्रिमिनेशन जाता विडो जाली की बायलेक डिस्क्रिमिनेशन सुरू जाता तेन्ना हें फक्त एकाच समाजांत अशें ना, एकाच धार्मीक समाजाक आसा अशें बी ना. हे वेगवेगळे तरेन सगळे बहुतेक बाकीचे सगळे समाजाकय आसा. सो एकच कम्युनिटीक दोश दिवपाचो बी विशय हो न्ही. व्हेरी क्लियर. खंयच तें जावूं जायना, डिस्क्रिमिनेशन जावूं जायना. इवन यंग विडो जेन्ना जाता तिका सगळे हाल सोंसचे पडटा सामाजीक इंटरेक्शनांत. तें कांय जावूं जायना. ही सगळ्यांची जबाबदारी, ही इन्क्लुजीव सोसायटी जबाबदारी. बरोबर. ह्या दृश्टीन ताजे कडेन पळोवन कायदो जावूं जाय. हातूंत 2 गोश्टी त्या हातूंत आसात. एक गोश्ट ते रिझोल्युशनांत सांगल्या ती ही डिस्क्रिमिनेशनाची. पब्लीक लायफ, सोशल लायफ
आनी खंयच्याय हातूंक बायलां फार लग्न आसता कोणाची, मागीर कितें ते हळद कुकूम आसता, ह्या वेळार त्या बायलांचेर अन्याय जाता. हो एक आनी एक विशय हांव तुमकां सांगूं सोदतां, जो ह्यो बायलो डिस्कस करता, आमच्यो बायलांचे ग्रूप आनी पंचायतींनी रिजोल्युशनां पास केल्या की जवळ जवळ 2017 एक कंप्लेन गेली आमचे गोवा स्टेट ह्युमन रायट्स कमिशना मुखार की बायलांची काही कडेन आमच्या गोंयांत सुद्दां ही अनिश्ट प्रथा आसा की बायलांक डिसरोब करता, तांच्या आंगावयलो कपडो तातूंत स्मशान सरणाचेर दवरता आनी दादले सगळे हे करपी असतात न्ही, ताका लागून बायलांक खूब ताजो मानसीक हें जाता. म्हणजे मरणा नंतर सुद्दां तिका डिग्निटी दिली ना काय कितें आमी, अशी एक गोश्ट जाता. ही जावची न्ही म्हणून अश्यो प्रथा बंद जावच्यो अशें ह्युमन रायट्स कमिशनान गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें, तुमी हे विशयी एक्ट जाया म्हणून. जेन्ना स्टेट ह्युमन रायट्स कमिशन सरकाराक खंयचोय ऑर्डर पास करता, म्हणजे डायरेक्टीव आसना, तो डायरेक्ट ऑर्डर आसता तांची ऑर्डर ही सरकाराचेर बंधनकारक आसता. मागीर जर सरकार ते ऑर्डर इम्प्लिमेंट करूं शकले ना जाल्यार ताजे प्रॉपर रिजन्स सरकारान दिवचे पडटा. तो सरकारान केल्या इम्प्लिमेंट आनी जर न केल्या जाल्यार हो रिजन्स दिल्या काय कितें, हो विशय म्हत्वाचो. अशे ह्यो दोन गोश्टी म्हत्वाच्यो आसात. बरोबर. आनी एक म्हत्वाचो आमी चर्चा करपाक आतां आज विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो हो आयज निमाणो दीस. दोन गजाली आमकां चर्चेन घेवपाक, आमदार मंत्री हांचे परफॉर्मन्स, पूण ताजे पयलीं एकूण पळय जी विधानसभा चल्ली, एक नंबर 2 ह्या वेळार म्हत्वाचें आशिल्लें म्हणजे अर्थसंकल्प. बरोबर. सो अर्थसंकल्प मांडटकीर तुका दिसना त्याच अधिवेशनान चर्चा जावपाक जाय, फुडल्या अधिवेशनान चर्चा जावपाची म्हाका कशी प्रथा पडली. दोन गोश्टी जाता. कश्यो प्रथा म्हणजे कितें जाल्लें जाणा, हाजें कारण तुका हांवें फाटल्या एका म्हजे चर्चेंत म्हळां की बजेट कमिटीज करप, आनी त्यो कमिटी जर एक्टिवली जर सगळे तयार केले तांणी जाल्यार ते फुडल्या हातूंक मागीर कमिटीच्या हातल्यान आयिल्लो पळय आप्रोस आसा तो हाडून मागीर तो डिस्कस जावपाचो. पण करता करता ही प्रथा अशी जाली की हाका एक प्रथेक कारण जालें गोंयांत, तें तुमकां सांगता. ब्रीज एकूच आशिल्लो आनी ब्रीज पडिलो तेन्नाच्यान हो विशय जाल्लो आनी ती एसेंब्ली हेवटेच्यान तेवटेन येवपाक त्रास जाता आनी कितें जाता म्हणून हे सेशना वाट्याचें ते पावसाळी सुसेगाद सेशन व्हडलें करुया, पयलो तो मांडुया अशी एक हें जाल्ली. आनी पण ते मागीर करता करता अशें जालें प्रथाच जावन पडली सामकी कंप्लीट. ताका सिस्टम आसा. खूब खेपे सरकार बी अचानक जर पडलें, नवें सरकार आयलें, तुका एक्सपेक्ट करूं शकना ते सरकारा कडेन इमिजिएटली ते मांड आनी सगळे हे कर, तेन्ना वोट ऑफ अकाउंट्स घेवया अशें म्हणून तो विशय. पण हाजो अर्थ दर खेपे ते करूं जाय अशें ना. एक्झॅक्टली. आनी कितें जाता की 3 म्हयने पयले म्हणजे 3 ते 4 म्हयने वर्सांतले मायनस वतात. पयर निरजान काडिल्लो तो प्रश्न, ते मदले वतात आनी मागीर बजेट पास जाता. बरें, तुमी जर बजेटाक कितें प्रोविजन केल्लें आसा सपोजींग टॅक्साचें, तें करूं ना म्हणटकर विशय मेकळो. अदरवायज कितें जाता, ते 4 म्हयने वतले म्हणून तुमकां ऑर्डिनन्स काडून तें स्टार्ट करचें पडटा. आतां पळय न्ही, काजूचो दर 150 रुपया दिवपाचो थारायला, तोय कमी. आतां जालां कितें की ह्या वर्सा तें इम्प्लिमेंटच जावचें ना. म्हज्या कोतान ताका काजूचो दर ह्या वेळार 114 रुपयाचेर सीझन सोंपतलो न्ही, त्या सीझन सोंपपा आयलो. तेच सांगलें तुका. एक्झॅक्टली. सो तुमी बजेट करून पयले 4 म्हयने ताजेर लोकांक ताजो इफेक्ट मेळना असो जालो ना. एक्झॅक्टली. सो आमी म्हत्वाचो परफॉर्मन्स ऑफ द MLAs. हांवें एक ढोबळमानान कांय नांवां काडल्यां ते कितें नवे लोक जिखून आयले जाता न्हू. एल्टन आसा काँग्रेसचो, विरेश बोरकर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स, ताचे नंतर चंद्रकांत शेटये आनी देविया राणे हे दोग जाणांनी सत्ताधारी पक्षाचे सतत प्रश्न विचारून कांय नव्यो आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केला विधानसभेत. हाका आमी हें दिवपाक जाय, हांकां दिवपाक. आनी विरोधी पक्ष नेतो म्हणून युरी आलेमांव हाचे परफॉर्मन्स कितेंय जावं, तो अभ्यास तयार जाता, अभ्यास करून येता, रिसर्च करून येता, म्हणजे कळ्ळें कितेंय जाल्यार एविडन्स दिता.
तुवें आतां ताणें आतां बोवाळ मारला आपल्याक प्रश्न तुमी दिनात आनी ताजो सारकें सातत्यान घेवन लावून आयलो. धरलो हे ताणें. पळय तुवें आपल्याक दिल्लो वेळ अरे काल तूं 5:30 आपल्याक हाडून दिता 1 म्हयनो पयलीं दिल्लो प्रश्न पळय. तरी ताका आनीक मातसो चड अभ्यास करपाची गरज आसा रिसर्च बेज आनी मातसो अटॅकिंग जावपाची गरज आसा Attacking जावप. ताजो नेचर इल्लोसो अग्रेसीव तसो ना. हय ना पूण सद्या जालां कितें की अनुभव ना न्ही नवो 33 आसा विरुद्ध 7 हय तातूंत भितर नंबरान काँग्रेस- ताका इफेक्टिवली स्ट्रेंथ मेळना, नंबरान बॅकिंग मेळना. कशें आसा की विधानसभेन आनी विधानसभेचे भायर हाजोय तूं एक प्रभाव पर्रीकाराक लोक कित्याक विधानसभेनूय कित्याक ताका चड मान मेळटालो कारण विधानसभेचे भायरूय ताची एक ताकद आसताली. सो ही ताकद न्ही दोनी कडल्यान जेन्ना समान आसता हय. ती ताकद विरोधी पक्ष नेत्याक मेळटा. लोकां मदल्यान ती आसूं जाय, एक्झॅक्टली ते आसा ती अजून ताका तयार ना. तयार ना कारण काँग्रेसीची बिल्डअपच ना ना न्ही. ऑर्गनायझेशन ना काँग्रेसी कडेन एक सिस्टम ना काँग्रेसी कडेन सरकाराक विधानसभेचे भायर धारेर दवरपाची कसलीच यंत्रणा ना. ना बरोबर. हां सो सरकाराक जाता तितलो कोंडी धाडपाचो आनी प्रयत्न करपाक जाय एज अ ऑपोजिशन लिडर एक्सपोजय करपाक जाय थोडे करेक्ट तेन्नाच ताचें नांव जातलें आनी तेन्नाच ताका लोक सिरियसली घेतले घेतलो आनी तें सतत 5 वर्सां चलचें पडटलें न्ही कारण सतत प्रेस फक्त असेंब्ली न्ही इवन असेंब्लीच्या भायरूच आनी करचें पडटलें फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवप न्ही ना कारण जालां कितें कांय लिडर फक्त दिसाक एक प्रेस कॉन्फरन्स ते घेता जालें म्हणटा. आनी वर्तमानपत्रांनी कशें तरी शायन जावप. आनी एक म्हणजे असेंब्लींत हय. मंत्र्यांच्या सायडीच्यानय हय कोण बाबा इफेक्टिवली मांडू शकता. Exactly. काही फक्त ते घुणायता हेवटेन तेवटेन तें योग्य न्ही. बरोबर. तर तातूंत म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान लिडरशीप हे बाबतींत दाखयल्या अशें ना म्हाका सामकें दिसता. म्हाका एक सामकें. प्रमोद सावंताचें एक हय. सामकें हांगा नोंद करपाकूच जाय आमी ताची कूल आसा हय विरोध तो काय- रेटल जायना तो तो रेटल जायना. आनी इनटेम्परेट उलयना. एक्झॅक्ट आनी जेन्ना विरोधी नेते खूब मोठे सामके आड्डतात हय. हो बेस्ट शब्द हय. एकदां विधानसभेत तूंय आशिल्लो बोबो मारतात हो शब्द ताणें काडून उडयलो मागीर बोबो मारता काडलो, म्हणनाका बोबो मारता. इवन काल सुद्दां कोणी म्हणिल्लें बाबा मरता मारता पूण जेन्ना विरोधी फुडारी सामके आक्रमक जातात. आक्रमक जातात आड्डी मारतात तेन्ना हांवें पळयलां प्रमोद सावंत बरें कूल हय, रावन हय, हांवें कूल रावन तेच ताणें खातीर मारता. म्हणून हांवें आनी की- ताणें आपल्या जी पळय पर्रीकार कशें आसतालो पर्रीकाराची परत हांगा उदाहरण आमी तेच घेतात पर्रीकार कितें पर्रीकार तांकां धमकायतालो तांकां प्रोवोक करतालो हो तसो करना तो करिना ना तो ते बाबतींत हांवें तुका आनी म्हळें. ताका तो कितलोय ताणें आक्रमक जो तो नमळायेन आनी जावप तो कित्याय कितें कित्याक शब्द बी करना. प्रयोग सामकें करिना. वापरना. अरे तूं बी भाशा हांवें ताजी ताजी पळोवना. केन्नाच पळोवना हांवें आमी पळोवना. करतात आमी मान्य जाप करूंकच दितात. जाय you know. हय सो हे दीस इज समथींग We have to येदो appreciate, व्हडलो सामको appreciate. ब्रुटल मेजॉरिटी Majority आशिल्ल्या आसतना. पक्षाच्या लिडराचें हें परफॉर्मन्स दीस हॅज टू बी लिडर ऑफ द हावस म्हणटा पळय ती डिग्निटी तो राखता. तो राखता एक्झॅक्टली सो विधानसभेचें खरें ह्या विधानसभेचें म्हाका दिसता परफॉर्मन्स तशेंच न्ही हे 4 जाण हय दोगच जाण 2 ते 3 नांवां दिसता आमकां एल्टन विरेश युरी आलेमांव वेन्झीक सामकें वेन्झी बरी परफॉर्मन्स केला येस येस आनी सुस्ता तुका नांव तांचेर अन्याय जावपा जायना हय. आं हे 4 जाण हय basically. आनीक देविया राणे हय ही जी परफॉर्मन्स ती पळयना ती प्रत्येक विशयाचेर उलयता. उलयल्या काल अर्थसंकल्पाचेर उलयल्या हय. ती स्वता एक मेडिकल डॉक्टर सो तिका शी इज ए क्वॉलिफायड MLA म्हणटकीर तिका एक नवी आसली तरी हय. तिका एक राज्या बद्दल कळवळो एक आनी एक लायन आसा उलोवपाक एक लायन आसा लायन आसा. हें सामकें खरें अशें म्हाकाय दिसलें. हय. ती आतां अपोजिशना जर आशिल्ली जाल्यार ती आनी इल्ली शायन जावपाक जावंक तिका स्कोप शकता आशिल्ली, आशिल्लो. yes. सरकारांत तो स्कोप आसना पण पूण ताका सरकाराक लागून न्ही पूण आमी पळयल्लें हय. आतां कांय चंद्रकांत शेटये हो हय. तसो नवो पळय हय पण ताज्यांत ते स्पिरीट आसा पळय. स्पिरीट आसा स्पिरीट इज ए गूड Spirit is very वर्ड important. निमाणें कशें आसा होय बी मायकल लोबोय बी ताणें ते काळो कोट बीट अशे शब्द वापरले हय. टुरिजमांतली जे पळय कितें सद्या कांय दुयेंसां भितर सरल्या पूण तो फुडें वचूं शकना इवन आयज राजेश फळदेसायान हय राजेश फळदेसायन आज मोविन गुदिनोचेर तो मोविन गुदिनो आरोप ताणें- केलो की तूं ताणें- आपल्या कळनासतना आपल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक कसो वता हय. मंत्री ताणें इंडस्ट्रियल ताका- इस्टेटीन एकोड्या कित्याक वतात हो प्रश्न आमचे स्टार जवळना म्हणपा लागलो तो आमचे स्टाराचे आनी खूब जाणांचे म्हाका स्टार जवळनात रुलींग पार्टी भितर बरोबर ना ना हो प्रश्न न्ही कितलीशी विधानसभा आमी पळयतकीर हो प्रश्न येता की जेन्ना प्रश्न विचारतात तेन्ना सत्ताधारी किंवा मंत्र्यांनी कांय तांकां दिलासो दिवपी जापो दिवपाक जाय हय कांय मंत्री न्ही खूब पयलीं आतां हालीं कांय हांव पळोवना पूण
तुजी कामां जावपाय मरे हय. आपला प्रश्न विचारनाका किंवा इवेजीव जापो दिता इवेजीव जावो एक्झॅक्टली तशें जावूं जायना एग्जामू जायना लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसता जेन्ना एक आमदार प्रश्न विचारता तेन्ना लोक एक्सपेक्ट करतात एक्झॅक्टली की- आनीक सभापतीचे परफॉर्मन्स म्हाका जर फाटले कांय जाण पळयना बस तूं असले ना उर्मट जापो ना, उर्मट ना Exactly. उर्मट हो सारको शब्द हांगा हय. कित्याक जाणा सभापती म्हणटकर कॅन कम डावन करेक्ट पण तसो कम डावन तो ताणें रमेश तवडकरान करूं ना ताजे काही निर्णय ताजे हे टेन्युरा सुरवाती साकून आमदारांनी ऑब्जेक्शन काडल्या हां वेगळे वेगळे काही ताजे करतालो. तो कामकाज एलाव करपाचें काय ना ओवरऑल एट BACB पण विधानसभेत ताजे वागणें कशाय कोणाचे अन्याय करपाक नाशिल्लें. चड दिलें ना इवन हे सुद्दां ताणें अधिकाऱ्यांक बरेंच कोडीर काडिल्लीं वयर काडिल्लीं. आन्सर दिना म्हणून सो आमचो वेळ सोंपत आयला म्हाका तुमचे कडल्यान ना आनी सामकें एक सट्टकरी एक सांगपाक म्हाका आज एक ठराव आयलो गोमंतक पेपराचो Exactly. एक बरी गोश्ट बरी गोश्ट एका वर्तमानपत्राक 61 वर्सां पूर्ण जातात हय. मुक्त गोंयान ही खरीच तोखणायची गजाल आनी चड म्हत्वाची गजाल अशी की आयच्या मिडिया जगांत आमच्या देशांत आमचें गोंय ल्हान थंय आमची इलेक्ट्रॉनीक मिडिया ल्हान आसा आनी रीच गांवांनी पावता पण नॅशनल लेवलाचेर जो इलेक्ट्रॉनीक मिडिया सीन आसा तो पळयत जाल्यार जी प्रिंट मिडिया आसा ताका लोक अजून रस्पेद दिता बरोबर तेंच गोंयाकूय म्हाका म्हणपाचें आसा की पेपरांक लोकांचो रस गोंयान मिडिया खूब बरी रोल प्ले करता तशें म्हणप अशें पळयत जाल्यार कारण ओपोजिशन तर नाच वखदाक सुद्दां ना सद्या सो ओन्ली ओपोजिशन रायट नाव इन गोवा इज मिडिया सो कांय प्रमाणान आमी पळयतात खास वायट मिडिया बरी मिडिया ही सगळे कडेन आसता आसा. निमाणे लोकांनी खंयचो बरो वर्तमानपत्र Exactly. तें लोकांनी ठरोवप आसता आनी paper लोकांनी बदलपाक ते जाय. एक backup दिवपाक जाय, दिवपाक एक support दिवपाक जाय. वाचक चळवळ जावपाक जाय जावपाक गोंयान ल्हान गोंयान ती शक्य आसा हय. आनी म्हाका दिसता आमी विधानसभेचें अभिनंदन इतल्या खातीर करतात की एका 61 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या गोमंतक सारक्या वर्तमानपत्राच्या अभिमानाचो ठराव ताणें मांडलो आनी तो ठराव एकमतान मंजूर जालो ही एक बरी गजाल म्हणजे हाजो अर्थ की वर्तमानपत्रय जर बरें काम करता इतलीं वर्सां जाल्यार ताची चलता दखल आसा. एग्रेसिवली ताणें आपल्यालो तलवार सदांच ती चालू दवरल्या ह्या विधानसभेन तो ठराव आयलो तुमी सतत 4 दीस विधानसभेचें समालोचन करपाक हांगा आयले तुमकां प्रकाश बाब आनी निरज तुमकां दोगी जाणांचो हांव उपकारी आसा पळयत रावात गोमंतक TV